शुक्रार 6 ऑक्टोबर सांत ब्रुनो मुखेल वड तर तुमचे मोदें केल्यात ती विजमितां ती प्राचीत करतेली आसली नियाळाक आदार कफरनांव जेजूचें आपुरबायेचें शार जावन आसलें। थंय जेजू आपलो सगळो वावर करतालो। हांगा जेजून जायत्यो मिलाग्र्यो केल्ल्यो आनी तांकां जायते फावट बरी खबर परगटली म्हूण आमी आयकलां। हांगाच्या लोकांक देवाच्या राजाची वळख मेळून तांणी ती मानून घेवची अशें जेजूचें मन जावन आसलें। शुभ वर्तमानांत ह्या शाराची जायते फावट खबर केलोली आमकां मेळटा। त्याच परी कोराझीन आनी बेतसायदा ह्याय जाग्यांचेर जेजून सगळ्याकून चड वावर केलोलो। ह्या जाग्यांचेर जायते फावट बरी खबर परगटली। देवाचे वळखीन हो लोक गिरेस्त जावंक जाय आसलो, पूण तांणी ती मानून घेतली ना। दुसरे वाटेन तीर आनी सिदोन गरीब गांव जावन आसलो। तांकां जेजून तितलो वेळ दिवंक ना, न्हय म्हूण ह्या लोकांक बरी खबर आयकूंक सोयेक मेळूंक ना। तरूय हो लोक कोराझीन, बेतसायदा आनी कफरनांव परस अदीक बरो आसलो। ह्याच खातीर जेजू कोराझीन, बेतसायदा आनी कफरनांव हांचें खोटाय म्हणटा, कारण ह्या लोकांन तांकां मेळ्ळोली संदी वगडायली। आयज बरी खबर तरेतरेनी आमी जिनसवार मनशां वरवीं आयकूंक आमकां सोयेक मेळटा, पूण थोडे फावट ती निबां दिवन आमी ती नाकारता। अशें हांवें केन्ना तरी केलां काय? म्हजो थाराव बरी खबर आयकूंक आनी दुसऱ्यांक ती परगटूंक मेळटल्या सोयेगाचो फायदो काडूंक वावुरतलों।